गोयच्या वीज खात्यात कोट्यांनी रुपयांचो भ्रष्टाचार चल्ला असो सनसनाटी आरोप काँग्रेस पक्षान केला। राज्य सरकाराचे एक आख्खे खातेच विजय तिवारी नावाचो मनीस चलयता। उद्देजकांच्या लायटीची फायल पास करपाक कोट्यांनी पैसे खावप चल्ला। मिवी म्हळ्यार मिलिंद नायक विजय तिवारी हे गणित फीट बसल्यार खंय उद्देजकांचे फायली पास जातात। पळयात काँग्रेसीचो आरोप। पेंडिंग उरपाक कारण म्हणल्यार हे मिनिस्ट्रीन एक मिवी इक्वेशन म्हणून चल्ला। मिवी इक्वेशन म्हणल्यार मिलिंद नायक आनी विजय तिवारी। आता हो विजय तिवारी कोण? विजय तिवारी म्हणटा ताचे वास्को केटीसीचे ऑपोजीट ताणें तो दुकान घालून बसला। खंयची लोड अप्रुवलाची बिल्डराची खंयच्या किंवा खंयची इंडस्ट्रीची फायल पावली मिनिस्ट्रीन की तो तांकां फोन मारता आनी आफोन हाडटा आपल्या ऑफिसान वास्को। आनी मिवी इक्वेशन जर ते सक्सेसफुली जर ते करीत जाल्यार तांची कामां जाता। आतां मिवी इक्वेशन कितें? मिवी इक्वेशन इज सिंपल। पर केवीए 4000 रुपया लोड रिलीज करपाक। 1 केवीए लोड रिलीज एका केवीए फाटल्यान 4000 रुपया। एका फाटल्या दिसांनी एका बिल्डरा कडल्यान तांच्यांनी 200 केवीए लोड अप्रूव करपाक 8 लाख रुपया मागले आनी एका इंडस्ट्री कडल्यान 1000 केवीएचो लोड रिलीज करपाक 40 लाख रुपया मागले। ते इक्वेशन करीत जाल्यार 4000 रुपया पर केवीए फाटल्यान पडटा। आतां हें मिवी इक्वेशन। विजय तिवारी हो कोण हो सगळ्यांक प्रश्न पडला। हांवें आरटीआय घाला ऑफिसान मिनिस्टरचे, ओ बाबा विजय तिवारी कोण? चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इंजिनियराकूय हांवें आरटीआय घाला आनी ताकाय क्वेश्चन केला हो विजय तिवारी कोण? ताजो इंटरफियरन्स कशें चल्ला डिपार्टमेंटान इतलें? प्रुडंटान हाचेर मिलिंदाक विचारलें। तो म्हणटा आपूण असल्या आरोपांक भीक घालना, आरोप करतल्यान ते सिद्ध करचे। आणि विजय तिवारी सगळे पॉवर डिपार्टमेंट सध्या चलयता। तुम्ही दोगूय इंडस्ट्रियलिस्टांक त्रास करता लायटीचे कनेक्शन दिवपाक, तेंचे कडल्यान कोट्यांनी रुपया मागता। हे सगळे एलिगेशन तुमचेर जाले। एलिगेशनाक किंमत दिना, त्यांनी प्रूव्ह करचें मरे। पळय आमी हांगा आयला काम करपाक न्ही, त्याच्या उपरांत कोण कोण आयज एक करतलो, फाल्यां आनी कोण करतलो, परवा काँग्रेसाचो स्पोक्स पर्सन। आतां कितें जाला काँग्रेसी कडेन फक्त 10 मनीस उरला, 10 जाण स्पोक्स पर्सन जाला। एलिगेशन केल्या उपरांत त्यांनी वीक सगळे हे दिवन प्रूव्ह करपाक जाय। एलिगेशन करच्या पेक्षा डायरेक्ट प्रूव्ह करपाचें, भितर उडोवपाचें कोण आहा तांकां। आनी एलिगेशन करपाच्या मनशांची कॅपेसिटी पळय मरे, कोण करता ते मनशाचें नांव तरी पळय न्ही। बरें कोणी करूंक जाय, बऱ्या नांवाच्या मनशान नांव आसलें जाय। काँग्रेस म्हणटा वीज मंत्री उद्देजकांक पिट्टा। वीज मंत्र्याचो कारभार उद्देग काबार करपाचो। त्यो फायली पिक एंड चूज मेथड म्हणून तांच्यांनी काडला। पिक एंड चूज म्हणल्यार मिनिस्टर आपल्याक जाय ती फायल काडटा, अप्रूव करता आनी धाडून दिता। पिक एंड चूज मेथड खंयच्यान इन्व्हेंट केलो? मिलिंद नायकाक स्वित्झर्लंडाच्यान काय ताचे पयलीं आनी खंय ट्युशन घेवपाक गेल्लो तो इन्व्हेन्शन करपाक पिक एंड चूज मेथडाचें? कित्याक कायद्या प्रमाणे म्हाका तर दिसना दिस इज कंप्लिटली बायस्ड। पिक एंड चूज मेथड जो तांच्यांनी काडला डिपार्टमेंटान मिनिस्टरच्या ऑफिसान, आपल्याक जाय ती लोड अप्रुवल सँक्शन करतलो, जाय तो लोड अप्रुवल आपूण रिजेक्ट करतलो, और रिजेक्टूय करना। तांकां असो हॅरसमेंट जालो की तांचे फायली म्हयन्याचे म्हयने वर्साचे वर्सां पेंडींग उरल्या ते। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। फिफा वर्ल्ड कपाचे प्री क्वार्टर फायनलीत अर्जेंटिना स्वित्झर्लंडा कडेन खेळटले, जाल्यार फ्रांसाची मॅच नायजेरिया कडेन जातली। बुधवारा राती अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेसीन 2 गोल मारून अर्जेंटिनाक नायजेरिया आड 3-2 जैत जोडून दिले। स्वित्झर्लंडाच्या शकिरीन हॅट्रिक मारिल्ल्यान ताची टीम होंडुरासा कडेन 3-0 जिखली। फ्रांस आनी इक्वादोर मॅच गोलाविणे ड्रॉ जाली, जाल्यार बोस्नियान इराणाक 3-1 मारले। स्टेट बँक ऑफ इंडियाची अखिल भारतीय बास्केटबॉल सर्त बुधवारा सकाळी पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात सुरू जाली। सर्तीत देशभरांतल्या 13 एसबीआय पंगडांनी वांटो घेतला। पोरू हे सर्तीत हैदराबाद वस्ताद थारिल्ले, जाल्यार अहमदाबाद रनरअप उरिल्ले। फायनल शेनवारा सांजे जातली। इतल्याने खबराची त्रांगच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।